बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. वडील भावनू हे मिसांत वांटूक येता आसतना आजच्या दिसाची इंतेसांवां जनित्य कुयेलो हिच्या ओतम्या बसत सोंपून गेल्ले आमचो आदलो पादविगार फादर कोंसिसांव डी सिल्वा हाच्या ओतम्या बसत आनी जिमी आयजक तो नडी ओंतरला ताच्या ओतम्या बसत ही तिनूय इंतेसांवां. तशेंच आयज आमी मागता आमची भयण लालिता ब्रागांजा आपलो वाडदीस संभ्रमता. तिचे बरोबर दुसरी वाडदीस संभ्रमतल्यांक किरीत देवाचो आशिर्वाद बरी भलायकी आमी मागता. तशेंच आज आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात मानुएल आनी फ्लोरा विएगस तांचे खातीर मागुया. आनी आमची सगळीं इंतेसांवां मनान धरून हे मिसा बिटेंत वांटूक घेवंक तयार जाता आसतना भोव करून जेजून आपल्या शिसांक पाठयले तशेंच आज तो आमकांय पाठयता ताची बरी खबरीचे गोवाय जावं. ही ताची बरी खबर उतरांतल्यान आनी आमी जिवितांतल्यान भियेनासतना पुरगटूंक आमकां कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटूक घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणी मागुया. हांव पातकी सरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मिळिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बेसत भाग्यवन सदांच कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा मिळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा आमचे कोणबाळे बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पेसपिडा पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जुदा तुजेसी गेलो आनी ताणें म्हणलें, उपकार करून दोनिया तुज्या सेवकाक कुशीन व्हरून तुजे कडेन उलोवंक निर्मी. तुज्या सेवकाचेर तूं रागार जावं नाका, कित्याक तूं आमकां खूद फाराव म्हणूं येता. म्हज्या दोनयान आपल्या सेवकां कडेन अशें विचारलें, तुमकां बापूय वो भाव आसा? आनी तुका आमच्या दोनयांक आमी असो जबाब दिलो, आमकां एक म्हातारो बापूय
आनी म्हातारपणार जल्मल्लो एक भाव आसा. हाचो भाव मेला आनी ताचे आवयचो तो ताका एकलोच उरला आनी ताचो बापूय ताची चड अपुरबाय करता. तेन्ना तुज्या सेवकांक तुवें म्हणलें, हांवें ताचेर नदर घालूंक ताका म्हजेशी हाडात. तुमचो धाकटो भाव तुमचे बरोबर येना जाल्यार हांव तुमकां म्हज्या फुड्यांत घेवचो ना. तुज्या सेवका आमच्या बापायशी आमी गेल्या तेन्ना आमच्या दोनयान सांगलोलें तें सगलें आमी ताका सांगलें. वचात आनी इलो ओरोव आमकां हाडात, अशें आमच्या बापायन आमकां सांगलें तेन्ना आमी म्हणलें, आमच्यान वचूंक जायना. आमचो धाकटो भाव आमचे बरोबर येता जाल्यार आमी वेता. आमच्या धाकट्या भावाक आमचे बरोबर व्हेल्या बगर आमच्यान त्या मनशा मुखार उबें रावूंक नजो. तुज्या सेवकान आमच्या बापायन आमकां म्हणलें, म्हजे बायलेन म्हाका दोग पूत दिले म्हूण तुमी बरें जाणूत आनी एकलो म्हाका सांडून वेतोच खरेंच ताचे कुडकेन कुडके केल्या आसतले म्हूण हांवें म्हणलें. आनी आयच्या दिसा पर्यान हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना. आतां हाकाय म्हजे सोशिल्लो तुमी व्हरतात आनी ताकाय कितेंय वायट जायत तर म्हाका दुकांत घालून हे म्हजे पिकलोले केंस तुमी मेल्ल्या मोदें धाडटल्यात. थंय आसलोल्या सगल्या मुखार झुजेन आपल्या भावांक आपलीं भावणां आनीक लिपोवंक दवरूंक जालें ना आनी ताणें म्हणलें, म्हाका एकलोच दवरात. म्हणटच झुजेन आपल्या भावांक आपली ओळख करूंक दिली तेन्ना थंय आनीक कोण नासलो, पूण तो इतलो व्हडल्यान रडलो की इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारोवाच्या राजमहालांत पर्यान ही खबर पावली. झुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, हांव झुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा. ताच्या भावांच्यान जबाब दिवंक जायना जालें. तांकां सारकी जींत कशी मारली. उपरांत झुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, म्हजे बोगलेक येयात. ते ताचे बोगलेक येतच ताणें तांकां सांगलें, हांव तुमचो भाव झुजे, तुमी इजिप्तकारांक विकलोलो तो. आतां तुमी कोणती बरींच जावं नाकात आनी तुमी म्हाका हांगा विकलोलो म्हूण तुमचो गुन्यांव करूं नाकात, कित्याक तुमचो जीव सांबाळूंक देवान म्हाका तुमचे फुडें धाडलो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोरिया विजमितांचो उगडास दवरात. म्हणुया, सोर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोरिया विजमितांचो उगडास दवरात. ताणें देसांत दुकोल पडूंक दिलो, तांचें उदरपसन काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजे तो. जबाब, सोर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोरिया विजमितांचो उगडास दवरात. ताचे पांय सांकलींनी बांदलोले, ताचे मानेचेर लोखंडाचे झूम बसयलें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सोर्वेस्पोराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब, सोर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोरिया विजमितांचो उगडास दवरात. तेन्ना ताका बोणकोनींतलो काडून लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तेचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब, सोर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोरिया विजमितांचो उगडास दवरात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवाचें राज लागीं पावलां.
जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Salves mora, soy salves mora, soy salves mora, soy salves mora. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. माते वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावली, वो वांडो वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नगरांत वो गांवांत भितर सरतच तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो विचारात, आनी थंयसरले भायर सरसर तांगेरूच रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना एगोराक शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात. आनी ते घरा खरेंच फावो आसल्यार तुमची शांती तांचेर येतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकुना जायत जाल्यार ते घरांतले वा नगरांतले भायर सरून तुमचे पांयांची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, त्या नगरा परस सोदोम आनी गोमोर्रा गांवांक जोडटेच्या दिसाक उदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, कालच्या दिसाक आमी नियाळ केल्लो. जेजून आपल्या 12 शिसांक धर्मदुतांक विचून काडले, तांकां आपयले, तयार केले आनी पाठयले. कशें आज आमी आयकलां. तांकां कांय नेम दिले, कांय कायदे तांच्या दोळ्या मुखार घातले, कांय सुचना केली. ते सुचना मदें थोडीं उतरां ह्या शुभ वर्तमानांतलीं आयचे नियाळाक आमी घेवया. पयले सुवातेर तुमी फुंकट घेतलां, फुंक्या दियात. जेजू आपल्या आपोस्लांक उगडास कोत्ता, फुंक्या देणें तांचें आपोवणें, आनी देखूनच फुंक्या दियात म्हूण तांकां सांगता. नो चार्जीस. केन्ना केन्नाय आमचो लोक येता आनी विचारता, फादर मिसाक कितू पयशे? कोण एकलो येयलो, काजार जाता तो, 5 बिगार काजार करून कितू पयशे घेतलो? संस्कार पयशे नात. मिसाचे बेटेचो वालोर कोणाच्यान करूंक जायना. हें जायते फावटी आमचें नेणारपण. जेजू म्हणटा, तुमी फुंकट घेतलां, फुंक्या दियात. आनी हो नेम घेवन बाबा भयणीनो, आमचे मिशनार वावुरले, आमचो पाज जुजेबाज वो सांत जुजेबाज फुंक्या घेतलेले देणें यादनीकपणाचें मिशनार जावपाचें घेवन श्रीलंकेक गेलो. एक भिकारी जावन, एक कुली जावन, एक धोबी जावन, असले दुसऱ्या रुपांनी ताचें एकूच मन आसलें, जेजूक परगटूं. कित्याक हें देणें ताका फुंक्या मेवल्लें. अस्तोम देखतान फ्रांसीस शावियर आमचो गोंयचो साहेब गोंया आयलो. कितें घेवन आयलो? कांय घेवन येवंक ना. एका धाकटुल्या व्हड्यार एके भाशेन पात मारीत बसून इतली व्हडली वियाज करून आमच्या गोंया पावलो. फुंक्या घेतलेलें हें देणें मिशनरी जिविताचें मिशनार दीत आसले. हालींच आमचो यादनीक फादर स्टॅन स्वामी मेला. सगल्याकूच म्हजी बोबाड जाला. तो ट्रायबल्स हांचे बरोबर वावुरतालो.
ताका देवान दिल्लो गूण ह्या लोकां बराबर जांचे हक जावं सरकार जावं दुसरे अधिकारी मस्तीत आले तांच्या हकांची याद करून तो वावुरलो आनी ही पेड द प्रायस. बाबा म्हणून हें काम करतना जायते जाण जीव दिलो तांणी बाबडता पासत. They were rejected, they were ridiculed, they were persecuted and they had to face death. And तेणी जेजून आमकां एकल्याक आंबो करून यादनिकांक दिला, फुंक्याक घेतला, फुंक्या दियात. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावप. आदले काळार मिशनार आनी आमच्या इगोर्जांनी वावुरतेले पाद्री जायते त्रासा मदें एक इगोर्जेन जियेले. आमचे इगोर्जेक 475 वर्सां अदीक जाली. ते परिस्थितींत तांणी गोवायकी दिली. जेवण खाणाचें पुरान पळयनासतना जेजू म्हणटा वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. आनी देखून प्रत्येक फिरगोजेन आशिल्ल्या यादनिकांची काळजी घेवंक आमकां कायदो आसा. एक फिरगोजेंत आशिल्ले यादनीक आमचेच आनी तांचे उदारपसणाचे जेवणा खाणाचे पळोवंक आमकां कायदो आसा. जेजू म्हणटा वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा जे कोण तुमकां घेनात, कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, तुमचें आयकोना जायत जाल्यार ते नोगरांतले भायर सरून वेतना पांयाची धूळ फाफडून उडयात. आतांच कितलेच आमचे यादनीक फिरगोजांनी गेल्यात, न्हय फिरगोजो तांकां मेळ्ळ्यात. घडये तांतले भायर सरल्यात, तांकां लोकांनी तितलो प्रोसिदाद दिवंक ना, तितलो सवकार दिवंक ना. घडये तांची रागार जाली. बाबा म्हणून आसलो खंय एक यादनीक बिश्प साहेबान, ते काळाचे बिश्प साहेबान, पात्रियार्क ते पुर्तुगालाच्यान येताले, तांणी ताका एका जुंयार पादविगार कसो पाठयलो. पादविगार कसो पाठयलो ताका आनी तो गेलो उर्बेन. पूण ते गांवचो लोक जात कात मानतालो. तो मातशे सकयले जातीचो अशें त्या लोकांक दिसलें आनी तांणी बेश्टेच गाराणी घातली ह्या पादविगाराची. कितेंच सोत नासतना कोणें तरी फुडारीपण घेवन चीट बरयली आनी तो आमकां नाका म्हणून पात्रियार्काक चीट धाडली, नाका. आनी तांची सगळी फक्त गाराणी आसली, कित्याक तो मातशे सकयले जातीचो आसलो. आनी पात्रियार्कान ही चीट घेवन घोडी तो भियेलो. 3 म्हयन्यां भितर ताका थंयसरलो काडलो. तो आपले जी धाकले ट्रांक घेवन चलून जुवो तो ओडेशी पावलो. आनी सांगतात की तो खूब रडलो. तातूंत कितेंच सोत नासलें देखून. आनी हे जेजूच्या उतरांचो घोडये ताका उगड आसायलो. ताणें खंय चलून येतालो तो, ते काळाचे तांबडे रस्ते, ते बिरो बी कांय नासलो. आपल्या पांयाची धूळ फाफुडली आनी ओड्यार बसलो. ओड्यार बसून शाश्टीचो तो चिंचोणीचो गांवचो तो आपल्या गांवांत पावच्या आदीं जाणें फुडारीपण घेतिल्ले तो खंय हार्ट एटॅक जावन मेलो. कोण तरी ताका खबर दिवंक आयलो, जाणें तुजेर आड चीट बरयल्ली, तो मेलो. बाबा बुडीनो, हीं उतरां जेजूची. तुमकां कोणूय येवकार दिना, तुमचीं उतरां आयकना. ते नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ते नोगरा परस सदोम आनी गोमोर्रा
हे गांवांक जोडटे दिसा उदीक दिलाय मेळटली. बाबा बुडिनो, ही खरी घडणी काणी न्हय, आमच्या गोंयांत जाल्ली. जेजू आपल्या शिसां बरोबर आनी आपणे विचून काडलेल्या बरोबर आज पर्यंत तितलोच वावुरता. हें आमी मनान दवरूंक जाय. आनी हेका लागून ताणें न्हयच विचून काडल्यात, आपल्या यादनिकांक संस्कारल्यात आनी पाठयल्यात आपली बरी खबर परगटून. देखूनच शुभ वर्तमानाची निमाणी उतरां संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा म्हूण जाणूं जायात. संवसार सोरोपर्यंत तो आमच्या सांगाताक आसा आनी भोव करून आपली बरी खबरे खातीर वावुरता तांचे बरोबर आसा. भावमडीनो, आयच्या दिसाक ही जेजूची उतरां तांचे उद्देशीन ताणें आपल्या शिसांक पाठयले आमच्या मनांत हाडुया. आनी भोव करून सगळे संवसाराक शिंपडलेले यादनिकांक मोठवाशांक आनी जे बरी खबरे खातीर वावुरतात तांचे खातीर मागुया. आनी तेच जेजून जो हांगा आमच्या आल्ताराचेर येतलो ताणेंच तांकां घोटाय दिवं आनी फुंक्या दिल्लें देणें फुंक्या वांटून तांकां स्फूर्ती दी म्हूण मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. सर्वेस्परा देवा, C32 पान 42, C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे. ही भेट तुका मागता तशी कर. हे भेटे घालता सुख आमचे. यादीक पवित्र उतरां भयणी भावंदो, ही आमची बॅच सर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नरके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ती बोली वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ कर आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार पळया तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हजे रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकेंचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्लें समेस्ता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोमदूत, भाग्यून फ्रांसीस शावियर, भाग्यून जुजे बाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक एकाच स्थळान उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शानूत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाखतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर.
देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आपल्या शिसांक बरी खोबरेचे गोवाय जावंक पाठयलेलो जेजू, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आदवांटो घेवन ताची बरी खबर पुरगुटली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमकां आपयतलो, आमची आकारणी करतलो आनी आपली बरी खबर परगटूंक पाठयतलो जेजू उत्मी कृपान आमच्या काळजांत आयला. ह्या जेजूच्या आसणे आमी भोगुया. सर्व पोदवेदारा आनी काकलुतसार देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक काल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वॅक्सीन सोदून काडला ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवाळेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येदे व्हडते देणेनी तुवें आमकां बोल्लें, सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखणूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. पवित्र बॅट मिसाची शेवटाचे गायन गावुया. F17 पान 9 आणि 3. F17 पेज 93. Provit bed misaci zahari koma sugice